Respected sir, I advocate Pratima Betsy Putino, resident of Benuri Nagini Sunset Goa, along with others, would like wish to lodge this complaint against the organizers म्हणटा सनातन धर्म रक्षा समिती मरण सगळे म्हणपाले ते एकल्याकच अरेस्ट करून कोण तो गौतम कटर कोणे ते डेलिगेटरी स्टेटमेंट केल्या गोंयचे सगळे पण हांव म्हजी कंप्लेनी क्लियरली हांव सांगता कंप्लेन ऑल्सो अगेन्स्ट द ऑर्गनायझर्स Sanatan Dharma Raksha Samiti Mormugua and Speaker Mr. Gautam Khattar, who spoke during the public program named Bhagwan Parshuram Janamotsav, which was held on the occasion of Bhagwan Parshuram Jayanti on Tilak Maidan at Kharewado, Vaswan 18 at around 4:30. Goa is a state where there is continuous communal harmony. And whenever in the past there were instances of unethical or derogatory statements made by any community against others, it has always dealt with the provisions of law and peace to be restored. 18 तारखेर एक कॉल दिलो आणि तो कॉल कोणे दिलो सनातन धर्म रक्षा समिती मगमगो हेणी एक कॉल दिलो तीग जाण तितू आशिल्लो कोण तरी एक केरकार एक परशुराम म्हणून तो तीग जाणांनी खंय तरी कॉल दिलो हांव तांचें मातशें नांव मातशें मेन्शन करपाक सोदतां योगेश बांदोडकर मागीर दुसरो म्हणटा तो विष्णू केरकार आनी तिसरो म्हणटा तो परशुराम शेट्टी आनी हो जावन आसा सनातन धर्माचे रक्षा समितीचे ऑर्गनायझर जे आसा जन्मोत्सव म्हणटा ते तेणी एक कॉल दिलो की 18 एप्रील खंय तांची हे समाजाची परशुरामाचो बर्थडे खंय तांच्या सो सभा आसतली म्हणून आतां पयली सुवातेर दाखोवपाक सोदता कित्याक आय बिलीव इन डुईंग लिगली पेपर वर्क एन रे बाबा इफ यू गो टू सी आमी हे पळय कितले सिग्नेचर घेतल्या ते पळयात हे पळय पळयात मोर देन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड सिग्नेचर्स घेतले आसा आनी आयज आमी काल कितें केलें सांचे 8:30 असो एक कॉल दिलो एक हेजेर एक मेसेजीचेर कॉल दिलो गोंयकाराक न्हू कॉल टू एवरी गोवन म्हणून नो बडी इज हियर यू कम हियर एज अ पॉलिटिशियन लेट मी टेल यू वी आर ऑल कम एज सेंट फ्रांसीस झेवियर फॉलोवर्स ताजे लवर्स आमचे सांत फ्रांसीस झेवियराचे लवर्स म्हणून आतां आमी कित्याक आयले कित्याक ह्या सभेक सनातन धर्म रक्षा समिती मुर्मुगाची सभा जाली 18 तारखेक जे आमचे गोंयचे मंत्री who belongs to our religion, Catholic faith, मोविन बुदिनो आशिल्लो तांचे 2 आमदार आशिल्ले बीजेपीचे आनी जेन्ना एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास केल्ले कोणे हो गौतम कटार तो गौतम गटार म्हणटा गौतम कटार न्ही तो गौतम गटार तो येवन थंय सांगता स्पीच दिता आनी डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स पास करता कोणाचेर आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर वो म्हणटा तो फक्त क्रिस्तांवाचो न्ही सेंट फ्रांसीस झेवियर आयज एसपी संतोष बाबा सांगला गोंयकार तुमी ताका मानता वो गोंयकाराचो साहेब आमी ताका आमचो पेट्रन सांत कित्याक म्हणटात साहेब कित्याक म्हणटात बिकॉज इज अ मिरेक्युलस लिवींग सेंट आतां तेणी खंय तरी उठलो आनी म्हणपाक लागलो हिंदीन कितें आहा तें हांवें सांगलां हिंदीनी पॉयंट्स कितें पळय सगळे आपूण बोले धर्तीचेर आतां आशिल्लो तेन्ना आपणाक हांगा कोणे तरी सांगलें की हो सेंट फ्रांसीस झेवियर जो आसा एक आतंकवादी वॉट इज द डेफिनेशन मिनींग ऑफ आतंकवादी म्हणल्यार टॅररिस्ट तेणें ताका टॅररिस्ट म्हणलो हो आतंकवादी खंय आयलो आनी ताजे खंय मरे खंय तो मेला ताजे खंय किडे पडल्या ताज्या खंय हाडांत किडे पडल्या आनी आमचे लोक खंय थंय वता जायते जाणांक तेणी खंय कन्वर्ट केला आनी किडे पडून ताजे हाडांय पुसला अरे कितें उलयता कितें रे तूं रॅबीट डॉग असो कितें उलयता जिबेक हाड ना कितें उलयता पिशा सुणे अशें आनी तुका दिसलें गोंयकार ओगी रावतले काय म्हणून सो हांव म्हणटा हे जेन्ना स्टेटमेंट केलें तेन्ना मोविन बुदिनो तूं मिनिस्टर मरे हां तूं मिनिस्टर गोंयचो आमचो क्रिस्तांव मिनिस्टर मरे तूं थंय मातसो चाडून मारता आनी हांसता शेम ऑन यू शेम हांवें संतोशाक सांगला पळय आमचे न्ही गोंयकार म्हणल्यार कितें आमी पीस लावी आमी हार्मोनीन वयता वी डोंट बिलीव इन कम्युनियल डिसहार्मनी सदांच गोंयकार आमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम म्हणून आमी गोंयकार म्हणून वतात सगळे सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक सगळ्या सायडींतल्यान लोक येता सगळे गोबांतल्यान लोक येता गोंयांतल्यान लाखांनी 10-15 दीस रावतात जावं ते हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे वेलिंगकरान गेले त्या पाटी केल्ले लास्ट इयर हांवें उलो मारलेलो आनी ब्लॉक केल्लो रस्तो तिसऱ्या दिसा हांवें टू टेक इट बॅक तिसऱ्या दिसा फाटी घेतली आसूं आयज सकाळीं म्हाका फादर बॉलमॅक्स आमचो फादर बॉलमॅक्सान म्हाका फोन केलो 8 आनी म्हाका सांगलें आनी हांवें फादराक सांगलें तुजें नांव काडटलें आं म्हणून आनी तेणें म्हणलें नो प्रॉब्लेम फादरान म्हाका बॉलमॅक्सान फोन मारलो म्हणलो प्रतिमा सुसेगाद करया बाय मोगान करया पासियेंसान करया म्हळ्यार म्हजी मॅसेज कितें सांगपाक सोदता तुमकां
की वी बिलीव नो आर रिलीजन हॅज ऑलवेज थॉट आर फेथ इज टॉट टू लव इन हार्मनी लव इन पीस नॉट हेट्रेड. सेम आमचे पोपान म्हणला ते झगडी जाता घॅर जाता म्हणून ब्रिजीस बांदा मोगान उस्मान खान न्ही. आतां हांवें 3 सेक्शन लावपाकूच जाय म्हूण सांगलां कित्याक एक सेक्शन म्हणटात ते अंडर IPC 153A 295A फॉर हेट स्पीच हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स 505 स्टेटमेंट्स लिडिंग टू पब्लीक मिसचिफ. सो हे सेक्शन लावपाक जाय म्हूण सांगलां. आनी आमचो डिमांड मेन आसा तो ताका अरेस्ट करप. वाय इट इज टेकिंग सो मच टायम. वेलिंगराक 1 म्हयनो भोंवलो आनी VIP हाडून ताका दिलो. कॉमन मनशान आयज कितें म्हणल्यार CMान कितें म्हणिल्लें आमी आयज रिकॉर्डिंग स्पीच दाखयलां. CMान खुद्द असेंब्लीन म्हणिल्लें आमी हें खोपोवन घेवपाना. जो कोणी खंयच्याय रिलीजनाच्या अगेन्स्ट उलयता सेंटिमेंट्स हर्ट करता जाल्यार आमी ताका खोपोवन घेवपाना इमिजिएटली अरेस्ट जातले. सो आयज 48 आवर्स जाले ह्या गटाराक गौतम गटाराक म्हणटा हांव एक अजून कित्याक अरेस्ट करूं ना. नाल्यार आमी समजले की हे तुमचे इलेक्शन गिमिक्स आसा. इलेक्शन लागीं येता म्हणून तुमी डिवायड करपाक सोदता कम्युनल दिसामणी करपाक सोदता. आमकां क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू म्हणून तुमी आमकां एक डिविजन करपाक सोदता. एक नाका. आमचें गोंय माणकुलें वी आर गोन्स पीस लावींग हार्मोनीन रावया मोगान रावया. एक हिंदून स्टेटमेंट केलें म्हणून हांव सांगता की आमी दुसऱ्या हिंदूंतली वायट म्हणना आमी दुसऱ्या हिंदूंतली बोटां लायना. नाल्यार हे हिंदू हे पळय ही हिंदू वायट म्हणून मंगळसूत्र लास्ट हांव एक सांगता प्लीज. लास्ट CM प्रमोद सावंत why you are quiet? You are the CM of not that Sanatan Sabha. You are the Chief Minister of Goa. The whole population comes under you. Our demand is to you, CM Pramod Sawant, since you are the Home Minister. Exactly. Arrest him immediately. Put him behind the jail. Let him go to Kolwale. And this संस्था खंयची आसा ऑर्गनायज आशिल्ले तांकां हाडून इन्व्हेस्टिगेट करात आनी काडात भायर. कित्याक सॉरी म्हणलें म्हणून जायना. सॉरी कांट मेक अ डेड मॅन लायफ. हांवें SP विचारलें हांव तुका कितें मारता तुज्या बायलेक वचून सॉरी म्हणटा तुज्या भुरग्यांक जाता ना. मेल्ले मोड्याक सॉरी म्हणल्यार जाता ना. आमची सेंटिमेंट दुखल्या खरेंच दुखल्या. इट इज नॉट ओन्ली प्रतिमास. प्रत्येक हिंदू क्रिस्तांव आनी मुसलमान गोंयांत जे गोंयकार आसा आमच्या सान फ्रांसीस झेवियराक जे मानता तेका जे उतरां म्हणटा तेजे निशेध करता. आनी हेज्या मुखार आनी कोणी म्हणलें एक पाटी सोडलें वेलिंगराक राव दुसरे गौतम गटारान तिसऱ्या देखून येणी फाटल्या दारांतल्यान येवन असली खिजिलां केली जाल्यार आमी धरपाना उजो जातलो गोंयांत उजो.